म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, मेयाच्या 3 तारखेर आराम जाल्लें हिंसेचें दुर्घटन मणिपुरांत आमच्या समेस्तांची मनां खोडोवंक लागल्यां. एक गांव देसवड जाते आसा. लोकां मदल्या हिंसेक आनी द्वेशाक कारण जावन मेतेई आनी कुकी ह्या जनांगा मदें जावचे हे द्वेशाचे हिंसेचे कारणाक लागून कितलोसो लोक मरण पावला. 100रांच्याकी चड लोक मरण पावला. 50,000च्याकी लोक चडीत लोक आश्रयांनी आसात. आनी लोकांच्या ह्या कश्टां वेळार आमी पवित्र सभेन स्पंदन करी जायी म्हणून कॅथोलीक बिस्पा मंडळीन उलो दिला. प्रत्येक जावन जुलयाच्या 2 तारखेर सोम्याचें आराधन करून सोम्याक उलो मारून शांती खातीर आनी मागण्या खातीर हो दीस करची जाय म्हणून उलो दिला. तितलेंच न्ही आसता मिसाच्या बलिदाना वेळार बावर्तांच्या प्रार्थना वेळार मणिपुरा खातीर मणिपुरांत समाधान येवच्या खातीर शांती येवच्या खातीर मागणें करी जाय म्हणून आमकां आपोवणें दिलां. तितलें मात्र न्ही, इतर पंगडां मदें बऱ्या मनाच्या मनशां सांगता आनी हेर कोण सक्कड आमच्या सांगाता हात मेळोवंक तयार आसा तांच्या सांगाता मेळोन ह्या संवसारांत शांती स्थापन करूंक आमी वावरी जायी असो उलो आमकां आसा. मोरयेमायेक आमी उलो मारन, समाधानाचे राणयेक आमी उलो मारन तिची ससाई मागया आनी घरांनी आमच्या भुरग्यां कडेन आमच्या इतर सांद्यांक सांगाता मेळोन आमी चर्चा करन आमी गरजेची सुचना घेवन मुखल्या दिसांनी आमच्या परिसरांत शांती समाधान कशें वृता करचें म्हणल्यार आमी चिंतूंक जाय. देखून तुमच्या कडेन हांव परतता. प्रत्येक जावन विगारां कडेन आयतारा दिसा जुलयाच्या 2 तारखेर मिसाच्या उपरांत आराधन दवरून भाग्यवंत वर दवरून साक्रामेंता मुखार सोम्या जेजू कडेन आर्दोस मागून मणिपुरांत शांती समाधान येवच्या खातीर हो वेळ भेटय जाय म्हणून तुमच्या कडेन उपकार मागता. आनी तशेंच उरिल्ल्या दिसांनी बऱ्या मनाच्या मनशां सांगाता मेळोन जयपुरतें चर्चा करून मुखार कशें आमी समाधान हाडयेत म्हणल्या विशयांत आमी आलोचन करया. तुमकां सगळ्यांकी एक शांती समाधानाचो दीस मागता.